Servisporaco borbo Surdora boroc vordo Servisporace mundi Soglia borocuz vorde Devacha dongra soruya पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवियांसो तुमची सव्यासो Pavamrino आज पवित्र सभा Akvar Maria आमची राणी Queenship of Mary ही पौरव समोरम ता सेवादोर मी उगडास करता सल्यार मारियेच्या जीविताची देह घेऊन तिचे सारकेले आमचे जीवित करून आम्ही हो सुर्गींचो इनाम सुर्गींचो मुकुट जोडून घेवंक प्रयत्न करून की मिस्साचे पेटेंत आमकां आधार मागुया आणि पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया हांव पत्की आबादकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच संकवाद मारी सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं नदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया जी कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार धरुया जी कोण आयच्या दिसाक आपलो जोन दीस मनयतात जी कोण आपले काजराचे वरोस मनयतात तांकां देवाचो भरपूर आशिर्वाद भरपूर बेसांवां मागून घेवया जी कोण मरून गेल्यांत तांकां सासणीक विसो जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दी म्हूण मागुया जी कोण तरेतरेच्या पिडांक लागून कश्टावतात भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक बोलये पडलेली आसा देवान तांकां आमकां सगळ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक कुडी आत्म्याची काळसामानाची भलायकी फावो करूंक मागुया जाणी कोणी आपणा बसत मागूंक लायला जांकां आमी मागतले म्हूण सांगला तांच्यो आमच्यो तरेतरेच्यो गरजो आसात इंटेन्सांव आसात हे सगळे पवित्र मिसाचे पेटेंतल्यान हे जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक आमी ह्या वेळार उबारुया भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताची आवयक आंकवार मारेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्या ह्या तुझ्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुवें तुझ्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्या ती मोहिमा आमचे माय राणयेचे विडोळेन आमी जोडूंक पाव म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इस्रायेलास प्रभुदेवच्या पुस्तकालेला काळोखान सोदतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पडलो. तांची कुशळटाय तुवें वाडयली आनी तांचो संतोष सोडयलो. सुटकेच्या वेळार संतोषतात आनी झुजाची दूख वांटून घेतना गलबडटात तशें तुजे फुड्यान ती आनंद करीत जातात. कित्याक मिद्यानान केल्ले तशें ताच्या भाराचें झूज ताच्या कांदायली काडी ताचेर झुजून कोतऱ्यांची गोळी तुवें वळून दवरली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेली आगोस्तां ही सगळी उडोवन गेली आनी तुज्या तांचो वस्तू केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाललो आसा आनी ताका उगवतली ह्या नांवान अजापत उद्दिनान उद्वेगान देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां जावन गिते काडी गिती आनी प्रमाणीकपणान ते राज सादतलो आनी राखतलो. दरबाराचो सर्वेस्को आपल्या मताच्या बळार हे सगळे करतलो. देवाचे दोरे देवाच्या उतराक जुनो संदी आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्वराचे नांव करचें जावं म्हणया. सर्वेस्वराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्वराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्वराचे नांव करचें जावं. प्रभा उदेंती जावन वसोते पर्यंत सर्वेस्वराचे नांव करचें जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्व मोरगा वयर ताची महिमा. प्रभा सर्वेस्वरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले रूप सोदरेन जो चडून बसता. उंच जावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गांत आनी पृथ्वीचेर नदर लावता. प्रभा खालच्यांतलो व्हडींतलो उबारता. दुर्बळाक शेणांतलो वयर काडटा. पुरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले खोशेच्या पुरा मदें ताका बसयता. Sorvisvorak, 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 भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सोद्यो, तूं भोव मानेस्त. कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवन आयलो. Sorvisvorak, 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 sorvisvorak,
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका समिया. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक आंकवारी सुरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारेचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायचें दाविदाचें शिवासण सोर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मल्लो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एक पुताचो गोर सांबावला आनी वाजली म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचेर सोरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. आंकवार मरेच्या आदारान देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळुया. आमी सगळीं एक फामील कशीं जियेता, एक फामील कशीं आमी एकामेकाचो मोग करता, एक फामील कशीं आमी एकामेकाक बक्षिता, एक फामील कशीं आमी एकामेकाच्या आदाराक पावता, जाल्यार एक फामील कशीं एक कुटुंब कसो आमी बाराबर येवन सांजे व दोनपारां तेरसाचें मागणें आमी करता. आनी वर्काच्या 5व्या मिस्तेरांत आमी अशें उद्गारता, मारियाक स्वर्गार संवसाराची राणी मुकुट्टात. आयज मारयेच्या राणेपणाची परब आमी समोरुमता. आमच्या जिवितांत आमी मनीस कशीं सदांच खुशाल जिवीत जिवंक सोदता, जिवितांत सदांच बरेपण आवडेतात. पूण जिवितांत वयर सकला जाता तेन्ना आमी सगळीं चिंतेस जाता, दुखेस जाता. आमच्या जिवितांत आमी निराशीपण आमी भोगता आनी सगळी उचांबळाय आमच्या जिवितांत येता. पूण आयच्या शिव वर्तमानांत आंकवार मरी आमकां बरवोसो दिता. बुडवो गाब्रियल आंकवार मरीक बरी खबर दिता आनी मारिया देवाक खालतिकायेन होय म्हणटा आनी होय विस्वाशीपणा जियेता आनी आख्या मनीस कुळाक जेजू दिता. आपली खोशी फाटी दवरून मारिया इलिझाबेथा चडशी तिची सेवा करूंक धांवता. जाल्यार काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यांत जेन्ना ह्या कुटुंबाक दूख जाता तेन्ना ह्या कुटुंबाक कुशालकाय ती दिवंक वावुरता. जेन्ना जेजूचें कोश्ट दूख आपल्या दोळ्या मुखार ती पळयता, एक काळजीदार उस्तोरी कशी ती सगळें सोंसता. आंकवार मरे देवाचेर पातयेता, दुसऱ्याच्या आदाराक धांवता, दुसऱ्याच्या कुटुंबांत खुशालकाय हाडटा.
जेन्ना दूख कोश त्रास येता तेन्ना आख्खेंच काळजीदार ओस्तोरी कशी ती सोंसता आनी हाचोच इनाम कसो तिका राणीपणाचो मुकूट फावो जाता. आंकवार मरी स्वर्गार संवसाराची राणी मुकुट्टात. ही राणीच्या जिवितांतल्यान आमी आमच्या जिवितांत कितें घेवया. आंकवार मारी देवाचेर पातयून देवाक होयकार दिता आनी आख्ख्या मुनीसकुळाक जेजू दिता. आमी देवाचेर पातयून देवाक मनशाक होयकार दिता तेन्ना हे होय आमी जिवीतभर विस्वाशीपणी सांबाळुया आनी दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी तशेंच कोन्यांनी जेजू जावंक आमी वावरुया. दुसरे स्वातेर मारिया एक देवाची चाकून कशी दुसऱ्यांची सेवा करता. आमी म्हजें बरेपण दुसऱ्यांची कुशालकाय म्हाकाच उणें करून दुसऱ्यांक दिवया. तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक पावतलीं. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना मारयेच्या जिवितांत कोस त्रास दूख येता तेन्ना ती एक काळजीदार ओस्तोरी कशी ती जियेता. सगळें सोंसता तेच परी जेन्ना आमच्या जिवितांत निराशीपण येता कोश त्रास दूख येता तेन्ना मारयेचेर नदर मारून आमी सगळें सोंसूंक तिचे लागीं बोळ मागुया. मारिया ह्या संवसारांत जियेतना एक कुशाल ओस्तोरी कशी जियेली. जायतें दूख तिच्या जिवितांत आयलें तरी आसतना देवाचेर भावार तिणें दवरलो आनी हो राणेपणाचो मुकूट तिणें जोडलो. हेंच करूंक आयच्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया. बिटोनेक आमी गायन गावया. सी 30 तुकांचो बापा पान 40 सी 38 पेज 44. Oce adge, oce paie, sui cargorata goshi, tu soboi mu, por gut koru, shukobor sogliandi mu, tu gans baba. मुझे अभवमृनो ये मुझे आणि तुमचे बलिदान सोरपदविदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सवेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपले आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानतात असलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पाव म्हूण विनम्र काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी आज नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरकोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशनेन संवसाराक फांकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परींचे वन जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Pawartaco gut purgatoria. Jezu melo, Jezu ciwon zala, Jezu nowian jedolo. Bapa, Jezuच्या मॉर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडाण सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडू घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. फंबडीनो, आज जेन्ना पवित्र सभा अंकवार मारियामची राणी हिचो उगडास करता, समरम करता, समर्पण करता तेन्ना मारये भाशेन दुसऱ्यांक आमी जेजू दिवपाचो प्रयत्न केला.
मारिये भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडपाक आमी पावलां मारल्या. मारिये भाशेन आमी जेजूची देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळपाचो आनी मानून घेवपाचो प्रयत्न केला. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर देवान आमकां आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेल्या कारणान उपकारी काळजान दिनवाशी मना जेजून शिकवलेले मागणे बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्थी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाती. शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सोकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कम्युनियनचे मागणी. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. पूण ह्या वेळार तुजे बुवा मळीत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांत तुजो आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू तुझें नांव R20 पान 185 R20 पेज 185. कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाची काकलुती कुलो. सोरपदवेदार आनी काकलुतसारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय.
आमचे विनंतेक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांचे आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्याची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आंकवार मारयेचें राणीपण समोरमून ह्या दिनवासणीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सुर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मोरना उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्णायेन सुखे जावंक आमकां व्हरूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया. टी 30 आनी 7 नमान नमान मारये पान 219 टी 37 पेज 219.